मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जोड रस्त्या खातीर जमीन संपादन प्रकरणात थळाव्या लोकांनी दाखल केल्ल्यो चारूय याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान भायर मारल्यो। या आदी पंचायत संचालनानूय मोपा जोड रस्त्याच्या कामाक दिल्ले स्टे ऑर्डर फाटीं घेवपाचो आदेश दिल्लो। गोंय खंडपीठान निवाड्या उपरांत या विमानतळाच्या जोड रस्त्याचो मार्ग मेकळो जाला। मोपा जोड रस्त्या खातीर केंद्र सरकारान पेडण्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जमीन ताब्यात घेतिल्ली। थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवंक नाशिल्ल्यान तशेंच लुकसाण भरपाये विशीं कसलीच तरतूद करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयात 4 वेगवेगळ्यो याचिका दाखल केल्ल्यो। राष्ट्रीय महामार्ग कायद्या खाला ह्या रस्त्याच्या कामाक आव्हान दिल्लें।